इंटरनॅशनल गेस्ट, इंटरनॅशनल फिल्म मेकर्स, इंटरनॅशनल हिरोज गोंयांत येवपा खातीर 53rd इंटरनॅशनल फेस्टिवला खातीर एक्सायटेड आसात. खूब जाण खूब मोठ्या प्रमाणात रजिस्ट्रेशन करपाक लागल्या. आमचे GM कंटिन्युअसली म्हणजे अजूनही ताका फोन येत आसा आपल्याक रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. सगळ्यांचे बुकिंग्स खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. सगळे एक्सायटेड आसा हांगासर येवपा खातीर. दीस टायम 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आझादी का अमृत महोत्सव ह्या कार्यकाळात म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलो बरो फिल्म फेस्टिवल हो आसतलो. हो यादगार फिल्म फेस्टिवल आसतलो. गोंय सरकाराचे आनी ESCचे पुराय वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल दिवपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी बाकीचे प्रिपरेशन्स वायज सगळी तयारी आमच्या कडल्यान आमी दवरल्या. एक 5-6 दीस उरल्या, बट ह्या 6 दिसांकूय उरलेल्या सगळ्यांनी टार्गेट डेटी प्रमाणे आपलो बाकीचे सगळे जाण कंप्लीट पुराय करून आपले हँडओवर करतले. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 18 तारखेच्यान गेस्ट येवपाक सुरवात जाता. त्या खातीर A40 द स्पेशली द प्रोमिनंट ऑफ द नियर टू द यूथ हॉस्टेल ताजेर फिल्म बाजार फॉर द इंटरनॅशनल अँड नॅशनल फिल्म बाजार वेगवेगळ्या स्टेटींतली स्टॉल्स त्या प्रोमिनंटाचेर ज्या यूथ हॉस्टेलाच्या सायडीक म्हणजे मांडवीच्या काटाचेर जी प्रोमिनंटाचेर आमी फिल्म बाजार जो लागतलो दॅट इज वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर दीस टायम ऑफ द IFFI. मॅक्झिमम पीपल शूड विजीट द फिल्म बाजार.